tender for the work of the development of the town square in Porvorim, Government of Indiaचा project असा, which is approximately town square development आणि Government of Indiaच्या बरोबर मिळून Porvorim करता, which is approximately the cost of 110 crores. Whereas the work of the development, operation, maintenance and management of the creek expenses in the Porvorim, again Government of Indiaचा project असा, which is in 22 crores of rupees. Third is the work development of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum and the Pramod 64 crores of rupees of project. Pramod answer आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे बांधता. आजच्या रिगार्डिंग प्राइस कॉन्फरन्स संदर्भात गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे 3 प्रोजेक्ट आमकां सँक्शन जाले. ताची वर्क ऑर्डर जे आशिल्ले वर्क ऑर्डर इश्यू करपा खातीर 3 प्रोजेक्ट कॅबिनेटान घालिल्ले. 39th गोवा स्टेट फूड डे 30 मे आम्ही सेलिब्रेट करता कला अकादमी 10:30 वरांचेर. या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळे मानेस्त मंत्री, आमदार आणि सगळे गोंयच्या पंच, सरपंच, जिल्हा परिषद आणि बाकीच्या लोकांकूय बी या कार्यक्रमाक इन्वायट करता. 39th स्टेट फूड डे मोठ्या व्हडा संख्येन कला अकादमीन बोलवतो सगळ्या गोंयच्या लोकांक तें खासा निमंत्रण. त्या निमित्तान आमी प्रोमो लॉन्च ऑफ द एनिमेशन वेब सिरीज ऑफ द क्रिश ट्रिशन वर्ल्डी बॉबी भारत है हम गोवा सेशन ऑफ द गोवा फ्रीडम स्ट्रगल या मोमेंटाचे प्रोमो वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा तो प्रोमो जो आहा तो लॉन्च करतले. Distribution of the sponsored letters of the children of the freedom fighters pending originally sponsored letters दिलेले. Distribution of the sponsored letters of the compensation scheme and जे पर्सनल डिपार्टमेंटाचे लेटर दिलेले. Appreciation and best practice in the department and the corporation. आम्ही 5 डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन एप्रिसिएशन लेटर जे आसा ते गव्हर्मेंटातल्यान बेस्ट प्रॅक्टीस दितले. फेलिसिटेशन ऑफ द 10 आयकॉनिक ब्रँड्स ऑफ गोवा हांचे फेलिसिटेशन करतले. आमी हांगा पयलीं स्टेट फूड डेच्या निमित्तान वेगवेगळ्या गोंयांत तेंच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन केली 60 वर्सां किंवा ताच्याय पयलीं तेंच्यांनी दिलां तेंचें फेलिसिटेशन करतले. ह्या फावटी 10 आयकॉनिक ब्रँड गोंयचे जे आसा सोदून काडले म्हणजे विरासत आनी विकास ते फाटली गेली कितलीशीं वर्सां गोंयांत तेंचें कॉन्ट्रिब्यूट आसा. त्याच बरोबर गोंय तेंच्यांनी ब्रँड म्हणून फुडें हाडला. अशा बिजनस हावजीस किंवा अशे जे ब्रँड आसा वेगवेगळे गोंयांतले जे नांव तेंचें गोंया बरोबर ब्रँड जाल्ले आसा तांकां फेलिसिटेशन करपाचें आसा. वी आर लॉन्चिंग ऑफ द टेम्पल्स ऑफ गोवा कॉफी टेबल बूक. गोंयांतली वेगवेगळी टेम्पल्स वेगवेगळे करून तेंचो बूक लॉन्च करपाचो आसा. लॉन्च ऑफ द रिफॉर्म्स इन माय टेन्युअर फाटल्या 6 वर्सां ईज ऑफ डुईंग द बिजनस, ईज ऑफ लिवींग हे आमी वेगवेगळे रिफॉर्म्स गव्हर्मेंटान केले. ताजो एक बूक केला सो ते लॉन्च करतले. सातत्यान लोकांक तेचो रिफॉर्माचो चड मोठ्या प्रमाणात फायदो जावचो. आनी इम्पॉर्टंट डिक्लेरेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एड्युकेशन बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 100% लिटरेट स्टेट आमी कंप्लीट केल्ली आसा. ते ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी डिक्लेअर करपाचें आसा. सेकंड फाल्यांच्या कार्यक्रमाची तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाची आशिल्ली. मिनिस्ट्री ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे रिजन विकसीत कृषी संकल्प अभियान हे सुरवात करता आणि फाल्यांच्यान तेजें लॉन्चिंग भारतभर आनी सगळी कडेन जातलें. आमच्या राज्यांतूय बी आमी नॉर्थ आनी सावथ अशे 2 कडेन करता. नॉर्थाक आमोणा हांगासर स्वताच्या ग्रामपंचायतीन जाता. सावथाक ग्रामपंचायत म्हाका याद नासता पण आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ते लॉन्च करतले. ह्या हितूंतल्यान विकसीत कृषी संकल्प अभियान म्हटल्यार शेतकऱ्यांक प्रॉपर गायड करपा खातीर तांकां सायंटिस्ट ICRांतले वेगवेगळे गांवांत वतले. हो कार्यक्रम 12 पर्यंत चलतलो. गोंयांत हें अभियान नॉर्थ आनी सावथ अशे 2 वेगवेगळ्यो गाडयो वेगवेगळ्या गांवांतल्यान ज्या ज्या जाग्यार कृषी करता त्या त्या जाग्यार तांकां कशा पद्दतीचे बियाणे, कशा पद्दतीची भात शेती आनी कशा पद्दतीचे टॅक्निकल गायडन्स करपा खातीर ICRाचो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो संकल्प आसा, प्रकल्प आसा तो पुराय देशभर चलतलो. तसोच तो आमच्या गोंयांतूय बी चलतलो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हाच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम आमी लॉन्च करता. ज्या ज्या जाग्याचेर मेजर शेती जाता थंय हो कार्यक्रम जातलो. फाल्यां तेजे लॉन्चिंग केंद्रांत आमचे कृषी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाणजी हाजें लॉन्चिंग करतले. हांगासरल्यानूय हो कार्यक्रम फाल्यां लॉन्च जाता. आमी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हाज्या वतीन एक सर्क्युलर काडला. फाटलोय सर्क्युलर जो आशिल्लो हो फाटलो सर्क्युलर आमी तांकां रिपेर सर्टिफिकेट ही जाता तितके बेगीन दिवची आनी 3 दिसांच्या भितर ती रिपेर सर्टिफिकेट दिवपा खातीर आमी प्रोसेस सिम्प्लिफाय केला. आनी म्हाका सांगपाक
ऑलमोस्ट 98% पंचायतींनी प्रॉब्लेम जायनासतना तांकां रिपेर सर्टिफिकेट मेळपाक लागलें. सगळ्या लोकांनी एप्रिशिएट केलें आनी विदीन 3 days रिपेर सर्टिफिकेट मेळटा. म्हज्या लक्षांत आयलें की आमी पळयता की एकाच घरांत 2-2 फॅमिली रावतात आनी तांकां पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आनी ते रिक्सर आनी ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर तांकां A-B किंवा A-B आनी C हे दिवपा खातीर आज आमी सर्क्युलर जो आसा पळय हो लॉन्च करता. हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आनी तातूंतल्यान आमी सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केला. The village panchayat can now issue the bifurcation of house numbers to the portion of the existing dwelling house without partition of the plot. प्लॉट म्हणजे डिवायड करपाची गरज ना. पुराय घर जे आसा ते तेंच्यांनी घराचो मॅप काडून हे घर आपूण A पार्ट हेका B पार्ट हेका किंवा A, B आनी C हातूंत 3 डिवायड केले. ताका डॉक्युमेंट कितें कितें लागतले आसता एलिजिबिलिटी co-occupying the portion of the dwelling house can apply for a bifurcation of the house number. Required document: house tax copy of the existing house number, death certificate of the parents, original tax assessing, birth certificate document showing the linkage with the original tax assessing, applications from which the dividend sketch, other documents is form 1 and 14. So just लावपाचो ते आमकां डिवायड करून दिवपाची गरज. Okay. Timeline: the village panchayat must dispose this application within the 15 days. तेंच्यांनी स्केच जेन्ना आपलो डिमिनिश करून दिलो, स्केच करून दिलो ताची 15 दिसांच्या भितर तांच्यांनी ही डिस्पोज करची पडटली. टू फॅसिलिटेट द सेपरेट वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर न्युक्लियर फॅमिलीज रिजायडिंग विदीन द सेम ड्वेलिंग हाऊस. दोगांयकूय जर वेगळो मिटर घेवपाचो आसा, दोगांयकूय वेगळें हाऊस कनेक्शन घेवपाचें आसा जाल्यार तातूंतल्यान सेक्रेटरीन डायरेक्टली त्या दोगांयकूय हाऊस नंबर इशू केल्या उपरांत दोगांयकूय वेगळी NOC इशू करपाची. सो ओरिजिनल एकट्या कडेन उरली आसत जाल्यार दुसऱ्या कडेन त्यांनी सरळ NOC इशू करपाची फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फॉर वॉटर सप्लाय कनेक्शन आनी मागीर कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑन दॅट नंबर A-B ह्या नंबराचेर तांकां वेगळें लायट कनेक्शन आनी वेगळें वॉटर कनेक्शन जे आहा पळय हें दितलें. बेनिफिट्स हितून कितें जातलें? इट कैन इजी द प्रोसेसर ऑफ द न्युक्लियर फॅमिली टू ऑब्टेन द सेपरेट एसेन्शियल सर्विसीस. इज जातलो प्रत्येक न्युक्लियर फॅमिली खातीर. Reduces the dispute and hardship in obtaining the bifurcation of the house numbers. प्रत्येक घराघरांतल्यो बारीक बारीक झगड्यो ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो झगड्यो सोंपतल्यो आनी त्या निमित्तान ताका वेगळो हाऊस नंबर मेळटलो. एनहेन्स द इज ऑफ लिव्हिंग फॉर द रेजिडंट्स. आमी हॅपिनेस इंडेक्स जो गांवागांवांत तर वाडोवंक जाय म्हणटा पळय तो वाडोवपा खातीर आमचो सरकारा मार्फत केल्लो प्रयत्न आसा. इन्क्रीजीस द रेव्हेन्यू फॉर द पंचायत बॉडी. पंचायत बॉडीचो रेव्हेन्यू वाडटलो. तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स येतलो, वेगळो गार्बेज टॅक्स येतलो. त्यांनी तो वेगळो हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करपा खातीर सुरवात करपाक जाय. आनी दीस बायफर्केशन विथ अ फ्री ऑफ कॉस्ट. बायफर्केशन करपा खातीर कसलेच पयशे ना. पंचायत खंयचेच पयशे इशू करचे ना. ताची कोणूय जर पयशे घेता म्हणून कळ्ळें जाल्यार डायरेक्ट ऑफ पंचायती कडेन तेणी कंप्लेन करची. बायफर्केशन ऑफ द हाऊस मागपा खातीर आपल्याकडे पयशे मागता आसत जाल्यार तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स आनी वेगळो गार्बेज टॅक्स हो पेमेंट करपाक सुरवात करता. आमी हो सेम कन्सेप्ट म्हणजे आमी फाटलो रिपेर लायसन्स हे 3 दिसांनी दिवपाचो जो प्रकल्प हे केल्लो आनी पार्टिशन ऑफ द हाऊस हे थोड्या दिसांच्या भितर म्युनिसिपालिटी एरियेनी लागू करतले. जेणे करून हेजो प्रोसेस सुरू आसा. म्युनिसिपालिटीनूय अशा पद्दतीचे रिपेर लायसन्स आनी पार्टिशन सर्टिफिकेट जी ती मेळची जेणे करून लोकांक इज ऑफ लिव्हिंग हे मेळचें हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हणून सरकारान घेतलेले डिसिजन. आयच्यान इम्प्लिमेंटेशन जालें. हे इम्प्लिमेंटेशन सोमारच्यान जातलें कारण सर्क्युलर तांकां पावपाक जाय, तांकां पयलीं इन्स्ट्रक्शन वचपाक जाय. म्हणून आज बुधवार जरी जालो 3 दिसांच्या भितर सगळ्या सेक्रेटरीक हेजी एकदां ताका हें आसा. फॉर एग्जाम्पल हेच्या बरोबरूच आमी फॉर्म काडला. तो फॉर्मूय तांकां पावपाक जाय की कशा पद्दतीचो तेंच्यांनी फॉर्म भरून दिवचो. म्हणजे तितकें इजी केलां. एप्लिकेशन फॉर द बायफर्केशन ऑल्सो ते आनी खंयसर वेगळे एप्लिकेशन बीन इतके सगळे डिटेल्स करून दिले ताका तेच्या वच भरून दोनूय ऑक्युपंटांनी भरून दिवपाचो. सो दॅट इट वील इज फॉर दॅम. वेगळो नियम करूं हे दिलें ताका सर्टिफिकेट्स कशी दिवपाची पळय न्ही. एप्लिकेशनाचोय फॉर्मेट आमी दिला आनी इवन जो ते दिल्या उपरांत ताका सर्टिफिकेट्स कशी दिवची ताजो फॉर्मेटूय बी DOPच्यान तांकां वयतलो. जेणे करून डिसिजन सेक्रेटरीकूय इजी जातलें कारण खुबशे सेक्रेटरी हे दिवपाक पळयनाशिल्ले. म्हणून ते सर्क्युलर आमी इशू केला. सोमारच्यान जो एप्लाय करता तेणी ताका हें मेळपाक सुरवात करतली. ओके. प्रॉपर्टी पेपर जाय ताका.
प्रॉपर्टी पेपराची गरज ना, ओन्ली द हाऊस टॅक्स. कोंबडीदार लँड जातले तर सगळ्या घरांचे आमकां फक्त हांगासर तेज्या घराक हाऊस टॅक्स आमी घर रेग्युलर लिगल आनी रेग्युलरायज हें कांयच करपाक वचना. आमी तेजें आसलेलें घर तो जर आपल्याक ए आनी बी करून मागता पळय आमी इतकेंच ताका करून दिता. इतकेंच आमी तेज्या 140 ताचो प्लॉट डिवायड कर, ताचो टायटल कितें आसा हातूंत आमी वचना. जेका हाऊस नंबर आसा तेज्या खातीर आमी हें सगळें केलें. सीएम भोमाचो इशू परत तेंच्यांनी लावन धरला आनी पंचायतीन म्हणला काय हें करचें ना म्हणून फुडें जो पर्यंत आयच्या कॅबिनेटाचेर हांव जितलें उलयलां पळय न्हू ताजेर कोणाक कितें विचारपाचें आसता जाल्यार विचारूं येता. मुख्यमंत्री म्हणजे बायफर्केशनाचे सर्क्युलराक देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द प्लॅन टू बी सर्टिफाईड बाय आर्किटेक्ट. इट इज जो प्लॅन आहा पळय न्ही त्या दोगांयच्या कन्सेंटान म्हणजे एक्झिस्टींग घर आसा तें घर तेजेर डिवायड करून सकयल दोगांयनी सायन मारून झगडी आसा कन्सेंट आसूंक जाय न्ही विथ कन्सेंटूच जाता. झगडी आसा जाल्यार कन्सेंट कसो आसता. त्याच्यानी सेक्रेटरी कडेन येवचें, सेक्रेटरी दोगांय खूब बसून रिजॉल्व करतलो मॅटर. हे कशें आसता सांगता तुका झगडी आसा म्हणून तर हो इशू रिजॉल्व जावपाक जाय. कारण बऱ्याच जाणां कोणाक लायट ना कोणाक उदीक ना हे दोगांयचें उरलां तेजी लायट कट कर. गांवांतल्यान हे विशय म्हाका खबर आहा म्हणून हो हांवें सर्क्युलर काडपाक घेतलो. आनी हे झगडी सोंपपा खातीरच हो केला. आतां ती झगडी मिटोवपा खातीर दोगांय जाणांनी सेक्रेटरी कडेन येवचो. आमचो सेक्रेटरी बील टेक नोट ऑफ इट. अदरवायज गांवच्या सरपंचांनी इनिशिएटीव घेवन काही विशय निघूं येता. आनी तशी तेंच्यो झगड्यो मामलेदारा कडेन गेल्या, पुलिशे कडेन गेल्या आनी कोर्टानूय गेल्या. इफ लायक फॉर रिपेअर तुमी ते आर्किटेक्ट ना जाल्यार चार्टर्ड इंजिनियराचो प्लान तूं म्हणटा तो एक्झिस्टींग घराचो परत प्लॅन ताका काडून इंजिनियरा कडेन वयचें पडटा. आमकां काय हरकत ना. हांव तोय जाय जाल्यार घालूं शकता. हे कितें जालें सांगता तुका एक्झिस्टींग हाऊस आसा तेंच्यांनी डिवायड करपाक जाय. खंयचो रूम म्हाका आनी खंयचो रूम तेका तो म्हणून तो काय इंजिनियर डिसायड करूं शकना. आसा ते आपल्या घराचो प्लॅन आपल्याकूच खबर आहा न्ही खंयचो रूम तेका आनी खंयचो रूम हेका म्हणून तो तेंच्यांनी ड्रॉ करपाचो. तेच्या दोगांयनी त्या प्लॅनाचेर सायन मारपाची आनी वीथ कन्सेंट सबमीट करपाचो. ओके थँक्यू. सर गोविंद गावडे मेळ्ळो तुमकां विशय हिंदीच्या